गोंय सरकारान एका वाणी एग्रो खातीर माडाचो झाडाचो दर्जो काडून ताका तण केलें। आपाचें सरकार आयलें जाल्यार 3 दिसां भितर माडाक परत झाडाचो दर्जो दितले म्हूण आपाचो दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान जाहीर केलां। वास्को आपाच्या जाहीर सभेत केजरीवालान घोषणा केली। एल्विस गोमसानूय बीजेपी सरकाराच्या कारभाराचेर फोग काडलो। इन्होंने कोकोनट के ट्री को घास डिक्लेयर कर दिया। इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती। वानी एग्रो कोई इनका दोस्त यार दोस्त है और इनकी दोस्ती भी पैसे की होती है, कोई रिश्तेदारी वैसी नहीं होती। किसी बियर बनाने वाले को फैक्ट्री लगानी थी, वहां पे बहुत सारे नारियल के पेड़ थे, उसे पेड़ काटने थे तो उसने पार्सेकर साहब ने कोकोनट के ट्री को घास डिक्लेयर कर दिया। मैं एल्विस गोम से कहना चाहता हूं, कोकोनट ट्री से सारे गोवा के लोगों को प्यार है। कोकोनट ट्री यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। मैं एल्विस से कहना चाहता हूं, सरकार बनने के 3 दिन के अंदर कोकोनट ट्री को घास से निकाल के वापस पेड़ बना देना। वो जो उजो पेटला आज गोया, वो उजो केन्ना पालवतलो, वो राग आमचो केन्ना निवतलो। सगळ्यांक राग आयल्लो आसा, सगळ्यांक राग आयल्लो आसा आनी म्हाकाय बी तो राग आयलो। हांवें पळयले 20 वर्सां सुदारणा म्हणटा ती केन्ना जायना आनी सुदारणा करपाक कोण दिवचो ना। कित्याक जो कंट्रोल ते तुमचेर दवरता, कावन्सिलर बरे आसता, 20चे 25 केले गेले निवडणुकेन, कितें चेंज जालें, कितें बदललें? काय बदलूंक ना। धाडले ते मनीस बरे धाडले, पूण ते सगळे कंट्रोलाचेर धाडले ते पतंग कशे तांचे फाटल्यान सुतां बांदून दुसऱ्यांनी आपल्या हातान दवरलेली आसा। आम आदमी पार्टी सरकार येयले उपरांत कंप्लीट डिसेंट्रलाइज करून म्युनिसिपालिटीचो पावर म्युनिसिपालिटी कडेन दितले आनी पणजे सान कांय हांगा डायरेक्शन येवचें ना। ही स्वतंत्रता आमी दिवंक शकतले, बिकॉज वी बिलीव इन स्वराज। आयज पळय काम चलता ते फकत डेव्हलपमेंट पळय चलता ते फकत ग्रीड बेस, नॉट नीड बेस। ग्रीड बेस कित्याक आयज बारीक प्रोजेक्ट जाता 2 करोडान, पूण तो काबार जाता 10 करोडान। तेंचोच मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर म्हणटा की बीजेपी GIDC completes project in 10 crores and we complete in less crores। तेन्ना कितें जाल्लें, का भायर काडपाक जाय नासलें, एक्शन घेवपाक जाय नासलें। हे बीजेपी आनी MGP, आयज MGP खंयच्या पार्टीन राजा जाता, तो बीजेपीन येवं नाल्यार तो काँग्रेसान येवं, तो तेका PWD पोर्टफोलियो तेका मेवता। पूण तो जाय तो हें करता, जाय तो हें उलयता, पूण कोणाक दम ना तेका भितर घालपाक। पूण आम आदमीचो सरकार येयलो जाल्यार सगळी फायलां काढून ह्या चोर मिनिस्टरांक भितर घातले हांव गॅरंटी दिता। मुख्यमंत्री पार्सेकाराक ताच्याच पक्षाचे लोक वडोवपाक तयार जाल्यात। सुभाष वेलिंगकार मांद्र्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात उलयलो। आमी अधर्मांची मतां मागचे ना, धर्मांची मतां मागता अशें वेलिंगकार म्हणटा। मांद्र्या आयतारा मंचाच्या कार्यकर्त्याचो मेळावो जालो। गोवा संघ प्रमुखाचो आपलो पोस्ट गेल्या उपरांत मुख्यमंत्री बरीच उमेद जाल्ली। आता ताचोच पोस्ट वता म्हूण वेलिंगकारान तोमणो मारलो। हे रामायण युद्ध आसा, हे विषम युद्ध आसा, हे आमकां खबर आसा। बीजेपीचे बजेट जे आसा ह्या सरकारचे, हे नागोन जो पयसो गेला तांच्यांनी, ते सांगतात ते उन्मत्त की 600 कोटी रुपयाचे बजेट आसा, तांचे 600 कोटी खावपाक। आम्ही ज्या बाजून उभे रावले त्या बाजू कडेन ते विषम युद्ध त्याच खातीर आमचे कडेन इतले पयशे ना। जनतेक वाटपाक, तरुणांक सोरो दिवपाक आमचे कडेन येना। आमी व्यसनाक लावचे ना तरुणांक। तरेतरेच्यो अधर्माच्यो कृती समाज बिगडोवपाच्यो ज्यो केल्यो वता त्यो आमी करचे ना। लोकांक जागृत करतले आमी, लोकां कडल्यान सचोटीची मतां, धर्माची मतां घेतले, अधर्माची मतां घेवचे ना। आणि म्हणून त्या शत्रूचो पराभव करपा खातीर जे कितें लागता तें धारण करचें पडटलें जनतेक। म्हजें जेन्ना संघाचें पद जेन्ना गेलें तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकारान भाशण केलें महिलांच्या मोर्चार। ताका दिसलें संघाचें पद जें आसा कोंकण प्रांताचें तेच म्हजी कवच कुंडलां अशें दिसलें। तेजे कडेन गेलो मेलो मागीर कवच कुंडलां काडून घेतलेली आहे। आता वाटेल तसे शरसंधान करा
ताज्या पार्टीतले लोक सुद्धा ताका उडोवपा खातीर तयार आसा हें म्हाका खबर आसा कोण कोण आसा. म्हापशा मंचाचो कार्यकर्ता मेळावो जालो. युतीच्या उमेदवारा खातीर सगळ्यांनी वावुरचें म्हूण वेलिंगकरान कार्यकर्त्यांक उलो मारलो. राजकीय स्पर्धा करपाची वेळ नाही, ही एक प्रवृत्ती नष्ट करपाची वेळ. भारतीय जनता पार्टीचा पराभव करणे हे नाही. भारतीय जनता पार्टी ज्याचे प्रतिनिधित्व करतात ते राक्षसत्व या गोयच्या राजकीय प्रांगणातल्या काबार करणारे हे निवडणूक असतात. ही सामान्य निवडणूक. हांगा अशें आसा की आमची यंत्रणा जी आसा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे ते सगळे कार्यकर्ते जे जे मगोचे शिवसेनेचे मतदारसंघ आसा थंय काम करपाक जाय आमी. कित्याक एकाच विचाराचे लोक आमी हे निवडून येवपाक जाय हे सगळ्यांचे कर्तव्य. आमच्या आता ही युती जी आसा ते ज्या ठिकाणी ज्या पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणजे युतीचो कार्यकर्तो उबो आसा तो निवडून येवपा खातीर समजा हो मतदारसंघ म्हाका मेळ्ळा, दुसरो मतदारसंघ शिवोली आसा, थंय कळंगूट आसा, तेवटेन हळडण आसा, तेवटेन आनी खंयचे आसा, हातून आमचे आशिल्ले सोयरे दायरे तांणी सुद्दां मतां जी आसा हे युतीक दिवपाक जाय म्हणून प्रयत्न करपाक जाय. वाळपय मंचाच्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यात हे फावट बीजेपीक सत्ते भायरी करपाचो मंचाच्या फुडाऱ्यांनी निर्धार केलो. आमच्या देशामध्ये सत्य ज्या ठिकाणी असतं त्या ठिकाणी धर्म असतो आणि धर्म ज्या ठिकाणी असतो काही विजय असतो. त्यामुळे या पुढच्या कालखंडामध्ये आज तारीख 8 आणि 4 आणि 4 जवळजवळ 27 दिवस शिल्लक आहे. 27 दिवसांच्या कालखंडामध्ये आपल्याला गोमंतकामध्ये राजकारणाचं शुद्धीकरण करायचं आहे. म्हणजे काय तर 2012 मध्ये एक घोषणा अशी होती की काँग्रेसचं भ्रष्टाचारी काँग्रेसचं अराष्ट्रीय सरकार हटवून आपल्याला भारतीय जनता पार्टीचं परिवर्तन घडवण्याचं आहे. परंतु या 2017च्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला हे सगळे भ्रष्ट जे आहेत म्हणजे काँग्रेसचं अराष्ट्रीयकरण केलंच परंतु भाजपनं तेच केलं. म्हणजे आम्ही असं म्हणत होतो की काँग्रेस भ्रष्टाचार पार्टी म्हणून, काँग्रेस अराष्ट्रीय पार्टी करते म्हणून, परंतु भाजप तेच करतं. भाजपनं तेच केलं. त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबला असं आपण म्हणू शकत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये हे सगळ्यांना हटवून आपल्याला परिवर्तनाला पोषक अशा प्रकारचं नवीन शुद्धीकरण गोमंतकाच्या राजकारणामध्ये करायचं आहे. त्यासाठी पुढच्या 27 दिवसामध्ये एक संघर्ष आपल्याला करावा लागणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.